हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसोल्ला आंबेली। हांव आयज सकाळीं सुमार 6:30 वरांचेर उठल ते दोनां हांवें मोबायलाचेर एक बेश्टो न्यूज लायलो आनी सो हॅपन्ड दॅट न्यूज एनडीटीव्ही गे आहलोलो आनी एनडीटीव्ही इज ओन्ड बाय अडानी ग्रुप्स आनी तो न्यूज चयताच म्हाका एक अवचित तरेची खुशालकाय दिसली की आतां आमगेलें गोंय साल्वार जातो काय म्हूण। चड करून गेल्या त्या 10-12 वर्सांनी इतलें गोंय आमगेलें सारकें घांटार काबार केलां जे जायते गोंयकार आमी जाता ते भाशेन तेजेर निशेध मारलो, गोंय साल्वार करपाक केलें आनी सगळे गोंयकारांची मनां आनी काळीज सदांच रडटा। जायते जाण आमी गोंयच्या बसत आमी निशेध मारलो, आवाज उबारलो, जावं ते एक्टिविस्ट जावं, NGOs जावं, सिविलियन जावं, आमची सिवील सोसायटी म्हण नाका, जावं इंटेलेक्च्युअल्स, तियात्रिस्ट, जायते कलाकार, जायते जाणांनी तेजेर आवाज उबारलो हें आमचें गोंय साल्वार कर म्हूण। आनी आमच्या गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद बाब सावंत हो सदांच म्हणटालो भिवपाची गरज ना आनी हांव ते तितूंतल्यान तेगे सिरियस घेयना आहलोलो। पूण आयज म्हाका दिसून येयलें फायनली प्रमोद सावंता गेल्या तोंडांत घी शक्कर म्हणटाय तेश कोन्न, कित्याक आयज तो म्हणटा ती उतरां भिवपाची गरज ना अशें म्हूण म्हाकाय आज दिसती पडलें। म्हाका एक उमेद आहा, आय ऑल्सो हॅव अ विश, म्हाजी भावना आहाय की हें गोंय साल्वार जातलें म्हूण आनी आमकां भिवपाची गरज आसपा ना थोड्या तेंपान। कित्याक तें सांगपा म्हणल्यार जेन्ना हांवें तो न्यूज चयलो, हांवें चयलो की अंबानीगे ग्रुप ऑफ अंबानीज कंपनीज म्हण नाका, तेगे रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स वीच इज बॉम्बे एंटिला म्हण कितें आहा तेजेरूय आज ईडीन आनी CBIन तेमी रेड मारली। आतां तेजेर रेड मारून गोंय कितको साल्वार जातो काय म्हटलें जायचं आनी कोणागे वायट बरें जालें म्हूण हांवें खुशाल जावपाक गरज ना। बट जरी तर आमी चिंताय अंबानीचे रेड मारले आनी तितूंत कितें रॉंग आहा, सो इट बी, बट तेजे रेड मारून गोंयांत जरी तर कितें बरेंपण जाता आमच्या जाल्यार आमकां भिवपाची गरज ना म्हूण तें सेर्थ शुअर। आतां आमकां भिवपाक गरज ना कित्याक? आतां अंबानीचे रेड माल म्हणजे दॅट मीन्स देर इज समथींग रॉंग बिटवीन द प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अडानी ग्रुप आनी अंबानी ग्रुप। नाजाल्यार हें रेड हेंचे मारपा जायना, इतू इजी ना। हेजे रेड माल म्हणजे कितेंय जाल्यार गडबड घोटाला जाला। आनी मागीर मातशें हांव थोडें रिसर्च करपाक गेलो आनी मातशें व्हिडियो चोवपाक काडलें इन्फॉर्मेशन। तितू कळोन येयलें दॅट अंबानी गेले रिलेशन relation with America is very good and he is a big influencer even on Donald Trump. That could be the bone of contention between Prime Minister Modi and Ambani's, number one. Number two, Adani has been very close to Modi. तो आणि अदानी के रिलेशन चायना को बरे हा। आमगेले प्रायम मिनिस्टर मोदीन तेगे फोकस जो अमेरिकाचे आसतालो सदांच तो तेणें शिफ्ट केला आनी चायनाचे वयला अशें म्हूण ही खबर सांगत आतां। नाव ही इज लूक लायक ही इज फेवरींग मोर अडानी देन अंबानी। आनी ऑफकोर्स बिजनस वायज चोवपाक गेले जाल्यार अंबानीज ग्रुप वॉज नॉट बॉर्न आफ्टर 2014। प्रायम मिनिस्टर मोदीन हेम दोगांयकूय तेगे दोस्तांक दोगोय फ्रेंडान तेणें हेल्प केलें नो डावट, बट वी कॅनॉट कंप्लिटली से
that Prime Minister Modi has helped Ambanis from zero to hero. Whereas for Adani, we can say that he has been made from zero to hero. In case of Ambanis, today it is their third generation, right from Ambani's father till today his children. हे बिझनेस तेमी जायती वर्स केला आनी म्हाका उगडास आसा हांव बॉम्बे लॅमिंग्टन रोड म्हूण थिंगा ह्या अंबानी गेले एक शॉप आहा थिंगा इलेक्ट्रॉनिक शॉप आहा आनी त्या शॉपाचेर हांव जायते फावटी पावलां केन्ना इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हाडपा वयता. I know that shop was such a small shop. They struggled through that. Later on they might have done lot of ups and downs. But the humble beginning was there. म्हाका उगड आसा तेमी सदां तेगेली एक पुजा कोताले ते नये वर्साची ती सदां थिंगा ग्रँड रोड लॅमिंग्टन रोड म्हूण थिंग कोताले. So that Ambani story is from, you can say, rags to riches over a period of 3 generations. Whereas Adani's story is rags to riches in this 2014 onwards. So, आता let me come to the point. So, जोरी तो MGP तो tussle झाले, and as I have been given to understand that Ambani कडे more than 100 Lok Sabha MPs, they are in touch with Ambanis. So that could create a nuisance for our running government at the center. Add to that fuel into that fire is the big campaign that is going on, which is titled by Rahul Gandhi ji as vote chori. तितू होते 3 bill हाडले Amit Shah in the parliament, which are termed by a lot of people as like very draconian. Although it has been named as to punish even the chief ministers and the prime ministers. So he सगळ्यो घडामोडी भितो घालता हितू म्हाका दिसता some good news may come out from this all chaos. Physics on celestial objects in the sky, or you can say in astronomy, एक sentence असा था, order out of chaos. Chemistry तो असा था, something called periodic table असा था. So there is Mendeleev's periodic table. तितू एक statement जाता, same type statements, order out of chaos. So यांचे सगळे chaos पड जाता, तितूंतल्यान we may get some nice order. Order is maybe a change of government at the center. And हे वारे जरी तर गोंय मातशें देखो लागल जायत, हे उडी मारपाक गेल्ले 10 जाण आनी मागीर 8 जाण. तेमी आनी हुंय जाल्यार बुराक माच पडो आतां रस्तो सोदपाक. Because one thing is 100% sure, in 2027, आमचे माणकुलें गोंय is definitely going to get a non-BJP government. आनी हितूंतल्यान हें गोंय आमगेलें जें उरलें तें तरी आमच्यांनी कडेन सांबाळपाक जातलें अशें म्हूण म्हाका एक उमीद आहा. कितें बरेंपण जाचें न्ही आमचें गोंय हें माणकुलें गोंय हें आमगेलें देवान सांबाळचें, देवानूच आमकां निवारचो, वाचोवचें, साल्वार करचें. आनी सगल्यांनी it is not that Ambani is good or Adani is good, but if we can get order out of chaos, why not? So hope. आनी हिंगा जे गोंय आहलोले ते सगळे उडी मान गेले ते आनी जे बीजेपीन जे आहे ते
जेचेर जायत्यो केसी बिसी आहाय पळय तुमी तुमगेली हाटली बोटली बांदाय. इफ नॉट टुडे टुमॉरो. माय होप्स इज in 2027 we'll have a beautiful government which will take care of Goa. But तेजा पयल जाल जायत well and good. ED, CBI, IT लागोन पण गेल्ले केशी तुमी तुमगेली मातशें हाटली बोटली बांदाय आनी तयारी आतां कराय टू मेक अ होल सो दॅट हुई गोल मारपा जाय तो हुंयच्यान एस्केप रूट सोताय येतनाच. सो ही उमेद दवरता गेली भावना गोंयचे पासत. सो आय होप सांगता जाल्यार जायते आहा मुगोडे आयज जायतो खुशाल जालो कित्याक एक उमेदीची किरण रे ऑफ होप आय सॉ अर्ली मॉर्निंग. आनी केन्नाय म्हणणी आहा थोड्यांची सकाळ उठ स्वप्न चोयताय ती सार जाताय म्हूण. सो आय होप द ड्रीम कम ट्रू. देव बरें करूं. थँक्यू वेरी मच.